Tucked away in the picturesque hills of North Canara, lies the serene St. Anthony Shrine at Turnamaki. A haven for weary travelers, this charming wayside pilgrimage church has been a beacon of hope and faith for centuries. Our team at TFRCC TV had the privilege of visiting this enchanting shrine, nestled along the National Highway 17, between Goa and Mangalore. Reverend Father Paul, the parish priest, warmly welcomed us and shared his vision for rebuilding the church, which is in dire need of renovation. Despite the efforts of the parishioners, who contribute a portion of their salary each month, the rebuilding process is slow due to the limited number of devotees. Now, Reverend Father Paul will brief you on the plans for rebuilding the church and how you can contribute to this noble cause. मोगाच्या भावा भयणीनो, TFRCC TV तुमच्या मुखार रावन दोन उतरां उलोवंक म्हाका संतोष भोगता. आतां सांजेचो वेळ सदां 6:30 जावन आयली. ह्या वेळार तुमी औचित्य सांत अंतोनीच्या मजतीन आणि सांत अंतोनीच्या गजाप म्हणले बरी आमच्या सांत अंतोनी पिरगेजेच्या तर्नामक्कीच्या कॅम्पसांत आसलेल्या श्रायना कडेन तुमी पावल्यात. आणि हांव म्हज्या इगर्जेंत कॉरिडोरांत आसलो उठून पळयत आसतना सांत अंतोनीन तुमचे सरशी म्हाका धाडले बरी भोगलें. आणि तुमचे कडेन उलोवन येतना तुमी सांत अंतोनीची भक्ती का म्हणून संतोष म्हाका भोगलो. आणि तुमकां ह्या देव मंदिरा भितर हांवें हापोवन हाडलें. आणि विशेष जावन तुमकां हांवें सांगलें हांगासर एक सांत अंतोनीचें रेलीक आसा. आणि हांगासर 2 फेस्तां जातात. एक ह्या पिरगजेचें फेस्त सांत अंतोनीच्या मानाक जानेवारीच्या 28 तारखेर 28 जॅन जाता. आणि एक फेस्त जुनाच्या 13 विशेष जुनाच्या 13 हांगासर लगे 3 ते 4,000 लोक जमा जाता. आणि आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक आमच्या पिरगेचे लोक देणीक एकठांय करून जेवण दितात, सादें जेवण. आणि लोक आमकां कुमोकी करतात. आतां प्रस्तुत आमचे समस्या कितें म्हळ्यार हांगासर एक ल्हान देव मंदिर आसा पूण ते पडच्या स्थितीर पावलां. डिलॅपिलेटेड कंडिशन. ते बांदया नवे बांदया म्हणून आमचो लोक दिसपडते एका म्हयन्यांत एका दिसाचो पगार एकठांय करतात. आणि वर्सांत एका म्हयन्याचो पगार सदां चड उणें एकठांय करते आसात. तशें आतां आमी एक नवी देव मंदिर बांदूंक जाय म्हणून आमी आशेता. आणि ह्या देव मंदिराक तुमची फूल न्हय तर फूल तर ह्या फुलाची पाकळी म्हणून तुमकां दिवंक साद आसल्यार आणि सांत अंतोनीच्या मजतीन साद जाल्यार तुमचो हेल्पिंग हँड आमकां दिवंक जाय म्हणून म्हजी खालती विनंती. खंडीत जावन हांगासर हर एका मंगळारा सांत अंतोनीच्या भक्तीपण चलता. मस्त लोक येतात आणि मस्त सबारांक बरेपण जाता. एक दाखलो दिवचें तर एक गर्भस्थीन स्त्री 12 वर्सां तिका भुरगें नातल्लें. तिणें हांगासर एक आंगवण केल्ली. आणि ती गर्भस्थीन जावन 6व्या म्हयन्यांत गर्भस्थीन आसतना ती हांगासर आयली आणि म्हणाली, फादर म्हाका भुरग्याचें देणें आसा पूण डॉक्टर म्हणटा तुज्या भुरग्याचें प्रॉब्लेम आसा तुवें एबॉर्शन करीचें म्हणून. जायत गो कर म्हळें हांवें. ना फादर म्हाका भुरगें जाय. ओके तर तूं देवाचेर पाती येता. सांत अंतोनीची मजत तुका जाय. देवाक साध्य म्हणलें तूं सकट जाणा वय. तर सांत अंतोनी कडेन माग. आणि सांत अंतोनीक आनी देवाक साध्य म्हळें की ना एकच ना साध्य आसा. जायत फादर म्हणालें तूं एबॉर्शन करनाका कसलें भुरगें जाल्यार तूं स्विकार कर. ते फाटीं गेलें गांवाक. आणि ताच्या उपरांत 15 दीस उपरांत परतून आयलें आनी म्हणालें फादर डॉक्टरा कडेन गेल्लीं. डॉक्टर म्हणटा तूं एबॉर्शन करीचेंच म्हणून नंतर भुरग्याक या तुका तुज्या जिवाक संचकार आसा म्हणून. ते फाटीं गेलें आणि फाटीं गेल्या उपरांत डॉक्टरा कडेन ताणें सांगलें डॉक्टर म्हाका भुरगें जाय. ताका इंजेक्शन दिवन
कितें लेबर पेन हाडयले आनी भुरग्यां डिलिव्हरी जाले. डिलिव्हरी जाल्ले भुरग्यां तांणी काण इन्क्युबेटरान दवरून सकाळीं जाल्लें तें सांजेर येताना डॉक्टरान नर्सां सांगून गेल्लो आसता तें भुरगें वाचना म्हणून. तरी इन्क्युबेटरान दवरून सांजेर फाटीं येताना डॉक्टरान नर्सां कडेन विचारलें कशें आहा भुरगें. डॉक्टर, द हार्ट बीट्स आर गेटिंग नॉर्मल. आनी सांज जाता आसतना ताका डॉक्टरान पळयलें सकट नॉर्मल जाता आसा, नॉर्मल जावन येयलें. मागीर भुरगें नॉर्मल जावन येयलें. ताका नांव तांणी महिमा म्हणून दवरलें, भुरग्याक महिमा. आनी त्या भुरग्याक हांगासर स्यासी गरजेन हाडून बलतीम दिलो. पूण त्या आवयन थंयसर म्हजें भुरगें मरण पावून चेक्कदळ पावत जाल्यार म्हणून ताणें उदकाचो बलतीम दिल्लो, उदकाचो बलतीम. तरी हांगासर आमी तें उदकाचो बपतिस्म दिवचे रीत सोडून बाकीची सर्व रीत आमी हांगासर चलयली. आज तें भुरगें बऱ्या भलायकेन आसा. आनी त्या आवयन जून 13 3-3.5 लोकां मुखार ताणें साक्ष दिली रडोन. अशें साबार हांगासर अजापांचो ते आसात. देखून सांत अंतोनीच्या मजतीन आनी ताच्या आदारान आमकां एक हांगासर देव मंदिर जावन दी म्हणून म्हजी आशा आनी तुमचे कडेन विनंती. देव बरें करूं. Let us come together to support this sacred endeavor. Your contribution can make a significant difference in the lives of the devotees and the community. For more information, please find the account details of the church in the description below, along with Reverend Father Paul's contact number. Thank you for watching. If you have any queries, please email us at tfrcctv@gmail.com. God bless you and your family abundantly.